पावसाच्या दिसांनी गोयच्या थळाव्या भाज्यांचे उत्पादन उणे जाता। ह्या वेळार गोयच्या काय वाठारांनी तवशांचे उत्पादन करतात। फलोत्पादन महामंडळ थळावी तवशी विकती घेता। फाटल्या 4 वर्षांत महामंडळान 13.36 लाख किल तवशी विकती घेतल्यात। हातूंतल्यान शेतकारांक 3.64 कोटी रुपया दिल्यात। हे खातीर गोय पावसातल्या तवशांच्या उत्पादनाविशीं स्वयंपूर्णतायेचे वाटेर आशिल्ल्याची माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली। देसाय हांणी सांगले, फाटल्या कांय वर्षांत फलोत्पादन महामंडळाच्या हमी भाव योजनेक लागून गोयाक भाजये खातीर बेळगांवचेर निंबून रावचे पडना। गोयात जून ते सप्टेंबर मजगती पावसाचे प्रमाण चड आसता। अशा वातावरणात हेर भाजयांचे उत्पादन उणे जाता। पूण केपें, सांगे, काणकोण आनी धारबांदोडा हांगसरल्या दोंगराळ वाठारांनी पोषक वातावरण आशिल्ल्यान थंय तवशांचे पीक घेतात। फाटल्या कांय वर्सां सावन महामंडळ हे पीक विकते घेतात। हातूंतल्यान शेतकारांक अर्थीक फायदो जाता। हाका लागून फाटल्या कांय वर्षांत ह्या वाठारांतल्या शेतकारांकडल्यान तवशांचे पीक घेवपाचे प्रमाण वाडला। अर्थीक वर्ष 2021-22 महामंडळान ह्या वाठारांतल्या शेतकारांकडल्यान 1.91 लाख किल तवशी खरेदी केल्ली। हे खातीर शेतकारांक 48.85 लाख रुपयांचो मोबदलो दिल्लो। 2022-23 52.2 लाख रुपयांची 1.90 लाख किल, 2023-24 1.31 कोटी रुपयांची 4.82 लाख किल, जाल्यार 2024-25 1.31 कोटी रुपयांची 4.71 लाख किल तवशी खरेदी केल्ली। पावसा उपरांत सादारणपणान सप्टेंबर ते मे मजगती गोय 6 भाजयां खातीर स्वयंपूर्ण जाला। हातूंत तवशी, भेंडो, चिटकी, कोकण दुदी, वांयगी आनी हरव्यो मिरसांगो हांचो आस्पाव आसा। महामंडळाचे योजनेक लागून शेतकारांक ह्या भाजयांचे चड उत्पादन घेवपाक प्रोत्साहन मेळ्ळा। ह्यो भाजयो विकत्यो घेवन तांची पुरवण महामंडळाच्या केंद्रांनी करतात। उरिल्ल्यो भाजयो बागायतदार तशेंच खाजगी दुकानांनी धाडून दितात। उरिल्ली भाजी बेळगांवां निर्यात करतात अशी माहिती देसाय हांणी दिली। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।